सगळीं आमी एकठांय जावया, सगळीं आमी लागीं जावया, बऱ्या देवाक वखाणुया, आरोन आमचो ताका जोया, आरोनातूं कोणो दोनिया, जिवितातूं जोरू दोनिया, आमकां भुरग्यांक वाटाकून तुज्या राज्याक व्हरून पावून, आरोनातूं कोणो दोनिया, जिवितातूं जोरू दोनिया, आमकां भुरग्यांक वाटाकून तुज्या राज्याक व्हरून पावून. सगळ्यांनी बरो दीस दिवं. तुका जेजू बरें. हे पवित्र मिसाच्या बलिदानात पॅरीस हे देसांव पासत आमी मागता. तशेंच मांवक लायला आपलो जल्माचो दीस समोरता लिना फेर्नांदीस, इनासियो लॉरेन्सो, सिएना फेर्नांदीस, एग्नेस रापोसो, ब्लासिया एस्ट्रोसियो, तेव्हा तांचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. तशें वेडिंग एनिवर्सरी समोरता इनासियो आनी सिंथिया लॉरेन्सो, फ्रँकी आनी एस.पी. दाकुना आनी लाजार आनी एलिस रिबेरो, तेव्हा तांचेर आशिर्वाद घालूंक आमी मागुया. पसरेबाट वाड्यांत रावतल्या कुटुंबा पासत आमी मागता. विन्संट तिमोथ्यो, गॅब्रियल तिमोथ्यो, इग्नेशियस मार्टिन्स, सोकोरिना गोमेस, मारिया मार्टिन्स, कॉसेसा मोंतेरो, क्विटेरिया सोजा, तेरेसा गोन्साल्वीस, मोनिका सोजा आनी एना मारिया फाल्कांव, हे भाशेन ह्योय कुटुंबां पासत आमी मागुया. तशेंच जायतीं जाणां नीट एग्जाम करतात, तांचे देवान आशिर्वाद घालूंक आनी एग्जाम बरे भाशेन करूंक, तांकां देवान आदार फावो करूंक तांचे पासत आमी मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान आमेन. आमच्या सोम्याचे क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचे एकवट तुमची सोबी आसूं. आनी तुमच्या आत्म्यात सोबे आसूं. मोगाच्या भावा भयणीनो, पास्कांच्या 5व्या सातोळ्यांत आयज आमी प्रवेश करता. आयचो सेवादूर जिवन जेजू जो आमकां सांगात करता आनी आमच्या कोतीन प्रसंगांनी आनी पातका मरणाचे सावळेंत आमकां बोरवासो दिता, ताचेर आमी बावाड दवरूंक हुस्कायता. देखून आयच्या सेवाधर्माचो विशय जावन आसा जेजू वाट, सोत आनी जिवीत. तें आपणावन बोरवाशाची वाट चलुया. ही उतरां आमकां जिवीत बासायता, मार्गदर्शन दिता आनी बोरवाशान भरता. आमच्या जिविताचे यात्रेंत अदीक करून अवघड परिस्थितींनी जिवन जेजूचें जिवीत आपणावन बोरवाशान वाट चलूंक आमकां आदार दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदानान काल्तिकायेन मागुया. जेजू वाट, सोत आनी जिवीत. आमचे सगळे जिविताचे परिस्थितीन तो आमकां सांगात करता, आदार दिता, बोळान बदता. ताचेर आमी विस्वास आनी भावार धरून ही आमची जिविताची यात्रा चलूंक आनी 2 दिसाक आमच्या उत्तरान कोरण्या वरवीं त्याच जेजूक आमी गवाय दिवंक पावूं कृपा ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत मागुया. आनी हें बलिदान आमकां सगल्यांक देवाच्या आशिर्वादान भरलेलें, मोगाचें आनी पेकोवणेचें जावं, पातकी वस कोत म्हूण देवाचे काकुतीक आमी उलो मारुया. आनी दोनूच सगळीं बरोबर म्हणुया. सोर पोतबेदार देवा आनी तुमकां बाबा भणीनो, म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता, मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून, वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोबड अपराध. हे पासत भाग्यवन सदांच आंकवार मारीक सगल्यांक देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पोतबेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. So
굳고 그리스도가 굳고 소미아가 굳고 소미아가 굳고 देवा कमी दिनवास व्याकरणूया सगळी महिमा आम्ही उच्चारूया. महिमा देवा उत्सर्गी आणि शांती बऱ्या मनाच्या मुनच्या संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर पदवीदार देव बापा आम्ही तुका वाकाणटा आम्ही तुझी स्तुती करता आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका महिमा दिता तुझ्या तोर वैभवा पासत आम्ही तुका दिनवासता सोम्या एकल्याच जोडीत पुता जेजू क्रिस्ता सोम्या देवा देवाची शिळे बापाच्या पुता तू संसाराचे पाप काडटाय आमची काकलूत कर तू संसाराचे पाप काडटाय आमचे मागणे ऐकून घे तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमची काकलूत कर कित्याक पवित्र आत्म्या संगाती देव बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू सोमी एकलोच तू बोबरतो आमेन. प्रार्थुया थोडो सोबे उगीच रावन तुमचे कास्कीन ते सांग तेव्हा मुखार दवरात. सर्वेस्परान सासनाचे देवा आमचे सोबे सदांच पास्काचो गुट सोपून नायक पावय अशें पवित्र स्नानांत नवी करूंक तुका बरें दिसलें ती तुज्या सुरक्षीत आसऱ्या काळ भरपूर फळां दिवं आनी सासनाच्या जिविताच्या संतोशाक पावूं आमच्या सोमया तुज्या पुताच्या क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सोबे पवित्र आत्मेच्या एकवटान जे येता राजभर चलयता सासनाच्या सासनाक. दोणदूताच्या इतिहासा वेले वाचप. सिसाची संख्या वाडत वेताना ग्रीक उलोवपी जुदेव दुसरे जुदेवांचेर गुणगुणीक लागले कित्याक दिसपोटी सेवेंत ताचे विधवाचेर विसोर पडटालो. ह्या खातीर 12 जाणांनी सगल्या शिसाची एक जमात आपयली आनी तांकां म्हणलें देवाचें उतर खुशीन दवरून जेवण वाटेची सेवा आमकां बरी सोबना. त्या पासत तुमी भाव भयणानो तुमचे मदले बरो मान आसलोल्या पवित्र आत्म्यान आनी जाणवायेन बोल्लेल्या 7 जाणांक विचून काडात. हें काम आमी ताच्या हातान सोंपोवची आनी आमी सगलो आमचो वेळ मागण्याक आनी देवाचे उतर परगटच्या कामाक लायतल्या. ही येवजण सगल्याक सोबून मानून घेतली आनी भावार्थान आनी पवित्र आत्म्यान बोल्लेल्या इश्टावेक विचून काडलो आनी ताचे बरोबर फिलिपाक प्रोकाराक निकानोराक तिमोनाक पारमेसाक आनी त्योच्या नोविस्या निखाल्याक हांकां ताणें दोणदूतान मुखार वेली आनी हाणें मागणें करून तांचेर हात दवरले. सर्वेस्पराचें उतर शिपोडत वेतालें आनी जेरुजालेमांतल्या शिसाची संख्या वाडत वेताली आनी पुस्कॉल याज्ञिकान पोरयां भावार्थाक वेंग मारली. देवाचें उतर हें. देवाचे ओडकार आमचो जबाब हे पोरी गांवांत जातलो. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा तशीच आमचेर देव तुजी प्रिती हें स्तोत्र आमी हें पोरी गावया. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा तशीच आमचेर देव तुजी प्रिती. आनी एक पावटी गावया. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा तशीच आमचेर देव तुजी प्रिती.
बऱ्या मनशानो, सर्वेस्परा मुखार संतोषाचे उल्हास सोदात. प्रमाणीक काळजाच्या मनशा असले वाकाणी सोंपता. सितार वाजोवन तांकां दिनवासात. 10 तारणीची किनोरी धरून तांकां सोर गितां गायात. जबाब. जसो तुजेर आमचो विश्वास सर्वेस्परा, तशीच आमचेर देव तुजी प्रीती. सर्वेस्पराचें उतर खरेंच खरें. सगळे ताचे कर्तृत्वां, विस्वाशीपणाची नीत आनी प्रमाणीकपण ही दोनूय ताची मोगाची. सर्वेस्पराचे प्रिती संवसार उपोत बोल्ला. जबाब. जसो तुजेर आमचो विश्वास सर्वेस्परा, तशीच आमचेर देव तुजी प्रीती. सर्वेस्पराची कोण भोक्ती करता ताच्या मायमोगाचेर कोण विस्वास ठेवता, तसल्या मनशाचेर ताची नदर बसल्या. तोच तांकां मनांतलो सोडयतलो. तोच तांकां दुखल्याच्या काळार दाणो दितलो. जबाब. जसो तुजेर आमचो विश्वास सर्वेस्परा, तशीच आमचेर देव तुजी प्रीती. बागयोन पेद्रूची पयले चिटी वेले वाचप. प्रितीच्यानो, सोमी जेजू जिवो फातोर मनशांनी परो घाल्लोलो, पूण देवान विचून काडलोलो आनी ताचे मुखार मोलादीक फातोर. तर ताचे सुरशीं येयात. अशें तुमी जिवे फातोर कशीं एक आत्मीक घर बांदूंक पावतेल्यात. आनी जेजू क्रिस्ता वरवीं देवाक मानता तसली आत्मीक योद्न भेटूंक एक पवित्र यादनिकी कूल घडयल्यात. कारण पवित्र पुस्तकाचेर अशें म्हणलोलें आसा, पळयात, सियोनांत हांव एक कोनशा सोदीचो फातोर घालतां. हांवें विचून काडलोलो आनी मोलादीक फातोर तो. जो कोण ताचेर विस्वास दवरता तो फटवचो ना. म्हणजे तुमकां विस्वास दिवतल्यांक तो मोलादीक, पूण विस्वास दिविनात तांकां तो बांदप्यांनी परो घाल्लोलो कोनशा सोदीचो फातोर. आनी मनीस आडलून पडटा तसलो फातोर. मनशांक सकला उडयता तसलें खडप. शब्दाचेर विस्वास दवरूंक ना म्हूण तें तुमकां आडलून पडटा. हेंच तांकां देवाचें निर्मण. पूण तुमकां देवान कालोखांतलीं भायर काडून आपल्या विचित्र उजवाडान पावयल्यात. आपलीं कर्तुत्वां वाखाणूंक तुमकां विचून काडलोलीं कुलां. रायाल यादनीक कुल संस्कारलोलीं राष्ट्रां आपलीं खाशा पोरजां देवान केल्यात. सर्वेस्पराचें उतोरें. उद्गाराक सगळीं उबीं रावया. Hallelujah, 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 hallelujah. सर्वेस्पराक जोय जोय. सोमी म्हणटा, वाट सोद आनी जिवीत हांवूच. कोणूच बापाशी वचोना बगोर म्हज्या वरवीं. सर्वेस्पराक जोय जोय. Hallelujah, hallelujah, hallelujah,
सर्विसपर तुमचे सव्वे आसो आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. जुवां पोरमणे शुभोत्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, तुमचें काळीज उचामोळ जावं न्हय. जसो तुमी देवाचे विस्वास दवरतात तसो म्हजेरूय दवरात. म्हज्या बापाच्या घरांत पुस्को सुवातो आसात. अशें न्हय आसलें जाल्यार हांव तुमकां सुवात तयार करूंक येता म्हूण तुमकां सांगतलो आसलो. वचून तुमकां सुवात तयार केल्या उपरांत हांव नव्यान येतलो आनी तुमकां म्हजेशी व्हरतलो. अशें जंय हांव आसा थंय तुमी आसतल्यात. जंय हांव वेता ती वाट तुमी जाणात. तोमासान ताका म्हणलें, सायबा, तूं खंय वेताय ती आमी नकळो, तर वाट कशी जाणा जातली. जेजून ताका साप दिली, वाट सोत आनी जिवीत हांवूच. कोणूच बापाशी वचना बगोर म्हजे परबीं. तुमकां म्हजी वळख आसली जाल्यार म्हज्या बापाची वळख तुमकां आसतली आसली. आतांच्यान तुमी ताका वळखतात आनी तुमी ताका देखलात. फिलिपान ताका म्हणलें, सायबा, आमकां बाप दाखय, इतलेंच आमकां पुरो. जेजून ताका पोर्तिपाळ केलो, फिलीप, इतलो वेळ हांव तुमचे सांगाती आसा आनी आजून तुमी म्हाका वळखूंक ना. जो कोण म्हाका पळयता तो म्हज्या बापाक पळयता. तर आमकां बाप दाखोव अशें तुज्यान कशें म्हणूं येता? हांव बापा सोबी आसा आनी बाप म्हजे सोबी आसा म्हूण तुमी सोत मानिनात. जीं उतरां हांव तुमकां सांगता तीं हांव म्हजेच वस्तूंक उलयना, पूण म्हजे सोबी आसा तो बाप आपलीं कर्तुत्वां करीत आसा. म्हजें सोत मानून घेयात. हांव बापा सोबी आसा आनी बाप म्हजे सोबी आसा. कर्तुत्वाक लागून तरी सोत मानात. हांव तुमकां सोत सांगता, जो कोण म्हजे विस्वास दवरता तो हांव करतां तीं कर्तुत्वां आपुणूय करतलो आनी ताचे परस श्रेश्ठ कर्तुत्वां करतलो, कित्याक हांव बापाशी वेतां. सोमयाचें शुभोत्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. म्हजे भयण मानू, आमी सगळीं पवित्र सभेची वांगडी जावन आसात, जेजूची पाटलावदारां जावन आसात आनी ते पवित्र सभेच्यो बुनयाद कोणच्या संदीचो फातर जेजू जावन आसा. तर हे पवित्र सभेची आमी वांगडी म्हणटोच आनी जेजूचो पाटलाव आमी करता म्हणटोच आमचें क्रिस्ती जिवीत कसलें जावचें, आमी कशे तरेन संवसारी जिवीत आमी जिवचें तें आमकां नियाळूंक हाची तिनूय वाचपां आमकां आदार दिता. हाचें पयलें वाचप धर्मदुताच्या इतिहासा वेलें वाचप. थंयसर एक प्रस्न उप्रासता आनी कित्याक पासो तो प्रस्न आनी कसलो प्रस्न? जायतीं भावां भयणां जेजूचेर भावार्थ दवरून पाटलाव करतालीं, क्रिस्तांव जातालीं आनी को जोमो वाडटालो आनी जोम्या एकठांय जाता तेन्ना देवाच्या उतराची मोडणी जाताली आनी तशेंच उंडयाची वा जेवणाची वांटप थंयसर जातालें. आनी जेन्ना जेवणाचें वांटप जातालें तेन्ना थंयसर ही सेवा दिवंक लोक उणो पडटालो वो सेवा सारकी जायनासली. तो देखून कितें करतात, ग्रीक उलोवपी जुदेव जे हिब्रू उलोवपी वा दुसरे जुदेव आसले तांचे गुणगुणूक लागतात, कित्याक तांच्यो विधवा आसल्यो तांकां ही सेवा सारकी मेळो नासली. आनी हो तो प्रस्न उप्रासलो म्हणटच शीच कितें करतात, हे प्रस्नाची बेपरवा करिनात, पूण हो प्रस्न समजून घेतात आनी जो प्रस्न सुटावो करूंक मागण्यांत वेळ सारतात आनी ते म्हणटात तुमचेच मोदे मनीस विचून काडात. जे बरे मनाचे आसात, बरे मनीस आसात, ही सेवा दिवंक आनी मागीर ते कितें करतात, 7 डिकन विचून काडटात ही सेवा दिवंक ओ मोग वांटूंक आनी सगळें बरे भाशेन मांडावळीन जावंक. म्हजे भयण म्हणून आमची पवित्र सभा आमी क्रिस्ती जिवीत जियेता तेन्ना आमचे एक एकल्याची गरज वेगवेगळे तरेची आसा आनी ही एक एकल्याची गरज आमी जर ओळखून घेतली आनी एकामेकाक जर आमी आदार दिलो जाल्यार म्हजे भयण मानू हे क्रिस्ती जिवीत आमी जिवंक पावता, हो भावार्थ आमचो आमी जिवंक पावता आनी त्या जेजूक आमी गवाय दिवंक पावता. तशें वेगवेगळे तरेचे प्रस्न आमच्या जिवितांत पवित्र सभेंत उप्रासता तेन्ना गरजेचें ते प्रस्नाचो बेपरवा करची न्हय, पूण जो प्रस्न आयला तो सुटावो करूंक जावं तो समुदाय जावं वा खंयसरूच
सांगातान येवंक त्या प्रश्नाचो जबाब सोदूंक वो तो सुटावो करूंक आमी वावरूंक गरजेचें. आनी जितले प्रश्न उप्रासतात ते एकवटान सांगातान आमी सुटावे कोत्तले तेन्ना आमचे मदें हो मोग आसतलो, एकवट आसतलो, शांती आसतलो. तसलें क्रिस्ती जिवीत जिवंक आयचें पयलें वाचप आमकां आपयता. दुसरे सुवातेर हाचें दुसरें वाचप भाग्योन पेद्रूचे पयले चिटी वेलें वाचप. भाग्योन पेद्रू आमकां उगडास कोत्ता सोमी जेजू जिवो फातोर पवित्र सभेचो. आनीक हो जिवो फातोर पवित्र सभेचो म्हणटोच आमकां कितें कोत्ता हें जिवीत तो दिता आनी आमी हे पवित्र सभेचे जिवे फातोर जाता. पवित्र सभेचे जिवे फातोर जाता. हो फातोर हो जेजूक ताणें भायर आयिल्लो पूण देवान ताका पवित्र सभेचो कोणशा सदीचो फातोर केलो. आनी आमी जर म्हज भयण मानू जिवे फातोर हे पवित्र सभेचे आनी आमचे क्रिस्ती जिवीत जेतले जाल्यार गरजेचे देवान आमकां दिल्ले गूण, गरजेचे देवान आमकां दिल्ली देणी एकामेकाच्या आनी पवित्र सभेच्या बरेपणा पासत वावरूंक. नाजाल्यार मागीर कितें घडटा एके पावटी आमी असो दिल्लें आसा खोडपां जातात, दुसऱ्यांक उडोवपाची, सकलाक उडोवपाची, बेश्टे फातोर आमी जाता, दुसऱ्याक खालास शेवटिवपाची, असले फातोर आमी जावंक फावना. पूण आमी पवित्र सभेंत जिवे फातोर जावंक गरजेचें. सो देवान जी आमकां गूण दिल्यात, देवान जी आमकां देणी दिल्यात ती आमच्याच बरेपणा पासत आनी तशेंच दुसऱ्यांच्याय बरेपणा पासत. दुसऱ्यांक आमी वयर काडटले आनी आमचो भावार्थ आमी ओकोण कोत्तले असलें आमचें जण एकल्याचें जिवीत जावंक गरजेचें. कित्याक आमी सगळीं पवित्र सभेचे जिवे फातोर जावन आसात, मोलादीक फातोर जावन आसात. न्हय खोडपां, न्हय बेस्ते फातोर. आनी हाच्या शुभ वर्तमानांत आमी नदर मारता तेन्ना आमचें क्रिस्ती जिवीत जियेता तेन्ना तो जेजू आमकां सांगात कोत्ता, तो जेजू आमकां आदार दिता. कित्याक तो जावन आसा वाट बापा सुशी वचपाचें. तो जावन आसा सोत देवाचो उपकार आमचे मदें आनी तो जावन आसा जिवीत. आमच्या जण एकल्याच्या जिविताक तो अर्थ दिता आनी आमचें संवसारी जिवीत जिवन हें सासणीक जिविताक पावूंक तोच आमकां आदार दिता. जे शुभ वर्तमानांत जेन्ना तो आपल्या शिसां लागीं उलयता, आपूण बापा सुशी वेता तेन्ना ती उंचाबळ जातात, तांचें काळीज मन उंचाबळ जाता तेन्ना तो म्हणटा भियेनाका, म्हजेर भावार्थ दवरात, म्हजेर विस्वास दवरात, हांव तुमचे संगताक सदांच आसतलो. आनी अशेंच कितें म्हजे भयण मानू आमकां हो एक व्हड भरवोसो, आमकां हें व्हड आस्वासांव जेजू दिता तें म्हणल्यार यात्रा चलता तेन्ना आमच्या जिवितांत कोश्ट आसा, दूख आसा, हें क्रिस्ती जिवीत आमी जिवंक सोदता तेन्ना आमकां पिडापीड आसा. पूण म्हजे भयण मानू आमी भिवंक फावना. कित्याक जेजू आमच्या बरोबर आसा, तो आमकां बळान बोत्ता, तो आमकां शक्तिवंत कोत्ता. फक्त जाय जेजू म्हणटा तें म्हजेर विस्वास दवरात. आनी जी कोण भावा भयणां जेजूचेर विस्वास दवरतलीं, जेजू कितें म्हणटा, हांव करता ती कर्तुत्वां आपुणूय करतलो आनी तांचे परस श्रेश्ठ कर्तुत्वां करतलो. सो जेजूचेर आमचे विस्वास आमी दवरतले आनी आमचे जिविताच्या हातांत घालतले. जे जेजून ह्या संवसारांत केलें, ज्यो मोगाच्यो कोरण्यो ताणें आदारली, जी मिलाग्रो ताणें घडोवन हाडल्यो, जें बरेपण विस्तारलें तेंवूय मोज भयण मानू आमी करूंक पावतले. तर आमचें क्रिस्ती जिवीत आमी ओळखून घेवया. देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग आमकां सगल्यांक गरजेचो जावन आसा. आनी हें कोत्ता तेन्ना आडकोळ्यो येतल्यो, कोश्ट पडटले, पूण आमी भिवंक फावना. सगळ्या कोश्टांक आडकोळ्यांक फुडो करूंक जे प्रस्न आमच्या जिवितांत उप्रासतात ते सांगातान आमी सुटावे करूंक, मोगान एकवटान शांतीन जिवंक, जे देवान आमकां दिलां जावं ती देणी गूण एकामेकाच्या बरेपणा पासत वावरूंक ही आमची पवित्र सभाव, आमचें क्रिस्ती जिवीत आमी सुफळ करूंक गरजेचें, वाडोवंक गरजेचें आनी भावार्थाक आमचे गवाय दिवंक गरजेची. तर हीच कृपा, हेंच बळ आमकां जण एकल्याक ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत मागुया. सगळीं उबी रावया. हे वेळार आमचो भावार्थ आमी उच्चारुया. सोत मानता देवा, सोर पदवेदार बापा, स्वर्गार पिडीच्या रुचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं समावलो
आंकवार मरीत सलमलो पोस पिला ते काल ताणें कोस सोंसले ताका कुसाद सोडलो तो मेलो आनी ताका निकिपिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो पुनरुज्जीवन जालो स्वर्गात चडलो सोर पोतबेदार देवा बाप्पाच्या उत्सव्याक बसला तुवें त्या जिव्यान मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सुबे भक्ताचो एकतार पातकाचे बोगसणे फुडेंचे पुनरुज्जीवनपण सासणाचे जिवीत आमेन. हे वेळार आमची मागणी आमी बापा मुखार दवरुया. पवित्र सोबेच्या फुडाऱ्यांनी जेजूचें जिवीत आपणावन स्वताक काळजीदारपणान गोवाय दिवंक आनी मोगा सेवेंतले पोरजेक सोर्गींच्या जिविताची बोरवाशान वाट दाखोवंक तांकां बापाची कृपा मागुया. दयाळ बाबा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची कबूल कर. राजकी फुडाऱ्यांनी गोरीबसाणेंत बेकारपण आनी वेगवेगळ्या तरेच्या आडकोळींक सांपडून निराशीपणान जियेतल्यांच्या आयकूंक तांचे उदरगतीक फावो ते उपाय घेवंक आनी हे भाशेन तांचो बोरवासो उखलून दवरूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. दयाळ बाबा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची कबूल कर. सांचो बोरमासो सांडला तांणी देवाचें आसणें भोगूंक आनी तो आपणा बरोबर वाट चलता म्हूण सोत मानून बोरमाशान जिविताचीं पावलां मारूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. दयाळ बाबा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची कबूल कर. आमी जोण एकल्यान जेजूक आपणावन ताची वाट सोत आनी जिवीत जिवंक आनी कुटुंबांत समुदायांत पवित्र सोबेन आनी समाजांत बोरमाशाचो उजवाड दुसऱ्यांक दिवंक बापाची कृपा मागुया. दयाळ बाबा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची कबूल कर. बापायन थोडीशी मागणी आमी तुज्या फुड्यान दवरल्या तुजे कुशे परमण ती आमकां फाव कर म्हूण आमचेले मागता त्याच क्रिस्ता आमच्या समया वरवीं. म्हजे बहीण मानू आयज दुसरें कलेक्शन आसतलें आमच्या फिरगोजेच्या वावरा पासत हा दीस फुडें तुमकां दिनवासता. बेठोवनेक आमी गायन गावया मातयेचे भांगार करून C24 पान 38 C24 पेज 38. सोबेस्पराचो संपूर्ण स्तुती करता सुदारपणान तुवें आमकां दिलाय तुमकां आमकां दिला म्हणजे वावरान जिविताचो म्हज्या बाबा बनेन म्हजें तुमचें बलिदान सोद पोतबेदार देवा बाप्पाक मानता तसलें सा म्हूण मागात. हे तुमच्या दातोय बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेन आमच्या सारके पवित्र सोबेच्या आदाराक सर्वेस्वर मानून घेव. सर्वेस्परा देवा ह्या बलिदानाच्या देण्या घेण्या वरवीं तुवें आमकां एका आनी वर्त्या देव सैमाचे वाटेली केले. जशें तुजें सोत आमी जाण आसतना तशें तें फावत त्या जिविताचे चालीन
जोडूंक पाव म्हणून मागता क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं सुरबीसपोर तुमची सोबी आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सव्या आसूं तुमची कास उबारात आमी ती सर्वेस्वराकाय उबारता सोरबीसपोराक आमचे देवाक तीन बसूया वयर वर्षे आमी करूंक फावो सोरबीसपोरात सोर काळी आमी तुका वाकाणूक फावो हो कायदो नितीच सोने आमच्या फायद्याचो ओदीक करूंक ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची ओदीक व्हरत्या दोबाज्यान आमी ती करची कित्याक क्रिस्त जालो आमची पास्काची बली तोच तो कोरो मेंढरो संवसाराचें पाप काडटा तो आपूण मरून ताणें आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी आपूण पुनर्जीवन सावन परतून नवीन जिवीत आमकां दिलें देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादार सगळो लोक सगळो संवसार उलासता तुजे मुखार तुजे सर्गीचे सोर पदवी आनी देवदुताचो दलबार तुज्या वाकाणणीचें गीत सांगातान थांबोन आसतना गायतात Sogani sosar bolia, lucha voi pobra. Osana usorgi, sobes poacinavi, eta to subagi. Osana usorgi. सर्वेस्परा करोस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर देखून दोळा परी तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दानां पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत कोश्ट मरण सोसूंक आपकोशेन तो पोरा दिसालो तेन्ना ताणें उडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो म्हणून हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पची तेच परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली तुका दिनवासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी समेस्त घेयात आनी आतलें पियात ही म्हज्या रक्ताची कास नवे आनी सासणीक कोऱ्याचें रगत पातकांचें बक्षण मेळचें तुमचे पासत आनी साबारां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगड्यासाक करात बावटाचो गूण Sonia, तुझे मरण आमी सोमरता आनी तूं बरो दिसो तुझे पुनर्जीवनपण करता देखून सर्वेस्परात सोमया जिवच्या मरणाचे आनी पुनर्जीवनपणाचे उकडे आसा आमी तुका जिविताचो दान सर्वांची कास पेटयता तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका खातीर वाचता क्रिस्ताचे कुडीत आनी रोगतांत वांटो घेतल्यांक आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी काल ते कायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचे विस्तारलोले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर अशें लिवा आमच्या भाग्यवन बापान फिलीप नेर आमच्या गोवळी बापा सिमा फेर्नांदीस आमच्या आदारी गोवळी बापा आनी सगळ्या संस्कारांनी घेतले बरोबर तिका प्रिती मोगान सपून कर अशें पुनर्जीवनपणाच्या बरोबरशें उतरून गेलें ते सगळे आमच्या बाबा भयणीचो उगडास कर अशें काकृतीन वतलेल्या समेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर आमो समेस्तांची काकलूत कर म्हूण आमी मागता अशें भाग्यवंतांक वार मारे देवाचे मायज सांगाती भाग्यवंत जुझे तिचो पोती भाग्यवंत धर्मदूता भाग्यवंत जुझेबास सा मिंगेल सा फ्रांसीस शावेर आनी सोर काळी तुका मानुल्यात ते सगळ्या सांतां भक्तां बरोबर सासणाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी आनी तांच्या संगताक तुका वाकाणूक आनी मोहिमा गावूंक आमकां फाव कर जे क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं ताचे वरवीं आनी ताचे संगताक आनी ताचे ताय पवित्र आत्म्याचे एकवटान देवा सोर पोतभितार बापा सोर मान आनी मोहिमा तुका सासणाच्या सासणाक
आमेन. देवाच्या उतराची शिकवण घेवन आनी आमच्या सोरवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकवलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां कस आनी आमकां ताळणी कूड दिनाका पूण वायटांतली आमकां निबार. सर्वेस्परात सोर वायटांतली आमकां निबार. देखून जिवितांत सबस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवंड्या राजू क्रिस्ताच्या येण्यात भरभरसोन उतरकतलें आमकां तुज्या उदका काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. राजवडती पदवी आनी महिमा तुजी शासनाच्या शासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें ज्या धर्मतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण पयस भावाटाचेर दिसकार म्हणजे कशें परमळीत कशें शांती दिवन पुस्तकाक वटान सांबाळ. तुजी येता राजवट चलयताय शासनाच्या शासनात. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमची सोबे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. एकामेका मोगान जेवची शांती दियात. देवाची शिडी संसाराचे पाप काटिली आमची काकूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप काटिली आमची काकूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप काटिली आमकां शांती दी. पळयात ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपुल्यांची सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे घरा यो म्हाका पावना पूण एकू धर्मांत उलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या गाडजान शेवतना गायन गावया. D40 शेड्यांक हांव दार. पान 70 आनी 4 D46 पेज 74. So
प्रार्थुया. सर्वेस्परा दोयेन तुजे पोरचेच आदार आसा. सर्गीच्या गुटांनी तुवें तिका बोल्ल्याय तर पोरणे जिवीत सांडून नव्या जिविताक उतरूंक तिका फाव करून मागता. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमेन. बसूया. हाचे मिसाचे मांडावळ आमच्या तोडणाट्यान केल्या तांकां आमी काल सांतावन देव बरें करूं म्हणटा. गेल्या आयताराचें कलेक्शन जालां 85,910 रुपीज. वेनसडे कलेक्शन जालां 10,950. फ्रायडे कलेक्शन जालां फर्स्ट फ्रायडे 21,200 आनी SSPचे कलेक्शन जालां 31,670 रुपीज. तुमकां सगळ्या काळ सांतां देव बरें करूं. आतां आमचें दुसरें कम्युनिटी सेंटरा पासत थंय आमचें कलेक्शन केलां. तुमकां काळ सांतां देव बरें करूं म्हणटा. सोमारा दीस मायाचे चवथे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी PPC मिटींग सांजेर 6:30 वाजता आनी मंगळारा दीस मायाचे 5 तारखेर PPC मंथली मिटींग सांजेर 6:30 वाजता. सो दोनूय मिटींगेक PPC वांगड्यांनी वांटो घेवचो. शुक्रारा दीस मायाचे 8 वेर सांजे 6 वाजता मिसा उपरांत मीस आसा. मिसा उपरांत प्रेज आनी वर्शीप, एडोरेशन आनी लेईंग ऑफ हँड्स वांटो तुमी घेवचो. मायाचे 9 वेर सिनियर सिटीजन्स मिटींग सांजे 4:30 वाजता. फुडल्या आयताराक ऑल्टर सर्वर्स डे आमी मनयता. मीस सकाळी 8 वाजता आनी उपरांत हॉलांत लोवर ग्रावंड फ्लोर तांकां कार्यावळ आसतली. सगळ्या ऑल्टर सर्वर्सांनी वांटो घेवचो. तशेंच त्या दिसाक फादर एस्ट्रोनी कॉस्ता दिनवासनेचे मीस आमच्या फिरकोचेन भेटयतलो. आड्डांचे मीस आनी त्या दिसाक आमी स्पेशल कलेक्शन करतले. सेकेंड कलेक्शन फॉर ऑल्टर सर्वर्स कित्याक तांचो फंड ना, फाब्रिकाचे पयशे काडूंक पडटात. त्या दिसाक तांकां आमी इनाम दिवंक सोदतात. आनी तशेंच आतां तांची फुटबॉल मॅच आसा बेनावली, तांकां चॅसीस केल्यात. अरावंड 13,000 पडल्यात. कोणूय तरी दिवंक सोदतात जाल्यार दिवचे. आनी येता त्या आयताराक सेकेंड कलेक्शन जातलें तें आमी तांचे पासत वापरतले. सो दीस फुडें तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. मायाचे 28 वेर आमचे फिरगोस पोत्र तालिगांवचो पोरसोर उजवाडाक येता. तुमचे एडवर्टिजमेंट, आर्टिकल्स, पोएट्रीज, बर्थडे विशीस दिवंक मागता. अपील्स आमच्या ऑफिसांत आसा, तुमी ती वची. तुमचे आर्टिकल्स, एडवर्टिजमेंट आनी हे दुसरे जे एडवर्टिजमेंट आनी आर्टिकल्स, पोएट्री कितें धाडटात तें पॅरीश इमेलाचेर धाडचें. लास्ट डे May 15th. Diocesan Catechetical Center अंडरस्टँडिंग द कॅटिकिझम ऑफ द कॅथलीक चर्च हाचेर एक कोर्स घडोवन हाडटा. जी कोण वांटो घेवंक सोदतात तांणी आपली नांवां दिवचीं. हाची म्हायती आमी नोटीस बोर्डार घातलेली आसा. म्हज्या पयलीं म्हणसर जायते कोर्स जातात आनी जेन्ना ह्या कोर्सांत आमी वांटो घेता तेन्ना जायती शिकवण आनी जायती वळख आमकां मेवता. सो मागता तुमकां तरी कोण इंट्रस्टेड आसात कोंकणीन आनी इंग्लिशीन बी जातलो तो. सो तुमी नांवां दिवचीं आनी तें ऑनलायन फॉर्म आसा तें तुमी भोवचें. ना म्हजे लागीं तुमी नांवां दिता तेन्ना हांव तुमकां गायड करतलो. फुडल्या आयताराक मिसाची मांडावळ करूंक गाळी, बोंडी आनी दोद्रे 6:30 वाजता. ऑल्टर सर्वर्स 8 वाजता. कॅटेगीस 9:15 वाजता. आतां 9:15 वाजता जाता ती मीस इंग्लिशीन आसतली. ह्या सुमारांत कुर्सा लागीं परब. मायाचे चवथेर नागाळी 6:30 वाजता सांजेर. मायाचे 8 वेर अमारल 6 वाजता सांजेर. मायाचे 9 वेर नोमशीन सकाळी 7:30 वाजता. नायराले मोरोड 7:45 AM. फ्रांजाले मोरोड 8 AM. पाद्रीबाट 9 AM. दुर्गावाडी 10:30 AM. पियाले मोरोड 11 AM. आनी पोसरेंबाट इवनिंग 5 PM. सो तुमी मांडावळ तुमी करची म्हणून मागता कित्याक आमचो साकिस्तांव एंटनी 8 तारखेक तो आजचो ना. तुमकां कसली गरज आसा, कसली वस्तू जाय जाल्यार तुमी ताचे कडल्यान आदींच फुडें घेवच्यो म्हूण मागता. तशें गुलाब मॅगझीन आमचें कोंकणी मॅगझीन आतां तुमकां विक्रेक मेवतलें. आनीक मायाच्या म्हयन्याक केंसाच्या मागण्याचो झेलो आजून तुमी घेवंक ना जाल्यार थोडेशे कॉपीज उरलेल्यो आसात. दर घरांत तुमी तेच कोत्ता तेन्ना
ल्हानशें देवाचें उतर आसा आनी एक मागणी आसा. एक कोण म्हणटा तेन्ना एक मागणी आसा. सो कोणी घेवंक ना जाल्यार तुमी घेवचें. म्हजे बहीण मानो तुमच्या कानार पडना आसतलें म्हाका ट्रान्सफर आयला आनीक हांव ट्रान्सफर जाल्यार तालीक तिळामोळ फ्रिगोजींत. ओके, तिळामोळ सालसेट पडटा केपें ते सायडीन, थंयसर हांव येता. मायाचे 31 पेर म्हजो निमाणो दीस हांगासर आनीक सांजेर हांव येतलो. सकाळीं दिनवासनेचें बलिदान भेटयतलो 8 वाजता. सगलो वावर हांगासर जाला. तुमचो जायतो मोग सहकार मेवला. देवाक हांव दिनवासतलो 8च्या मिसाक. आनीक आमचे फिरगोजेत आमकां नवो पातकूर फावस जाला फादर लिंडन सुक्वेरा गांवांत नावेलीचो. ताचे पासत आमी मागुया. उबी रावया. सर्विसपर तुमचे सव्या आसो आणि तुमच्या आत्म्या सव्या आसूं. आनी सर पदवीदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून यात सोमयाचे शुभवर्तमान पुरगटात. देवाचे ओडपकार. मागणे सामिंगेलीक सामिंगेल महाबोडव्या लोडायच्या दिसाक तूं आमकां राख. देंवचाराच्या कोट्यापणांतली आनी फासांतली आमकां सांबाळ. देव ताका धमकी दिवं म्हूण आमी कालतेपणी मागता. आनी तूं सर्गीच्या तलबाराच्या कुंवराक देवाचे पदवेन सैतानाक आनी सगल्या खोट्या आत्म्यांक हेमकोणांत लोटून घाल. कित्याक त्यो आत्म्याचो नाश करूंक आख्ख्या संवसाराक झळपडटात. आमेन. मिसाच्या शेवटाक गायन गावया के 4. जिवितातूं उजवाडातूं पान 141 के 4 पेज 141. जीविताच्या